ऑलमोस्ट 10 दिवसा पयलीं न्हू एक पेशंट आयले, बेबी 2 वर्सां 8 महिन्याचे 2 वर्सां 8 महिन्याचे. तेका प्रॉब्लेम आशिल्लो कॉन्स्टिपेशनाचो. जेन्ना चेक केले जेन्ना जराशे बेबी उलोवपाचे प्रॉब्लेम आसा आणि बेबी भरपूर मोबायल पळयता आणि ऑटिझमाचो सुद्धा इश्यू आशिल्लो जो हांवें मम्माक सांगिल्लो. आतां हांवें मम्माक स्ट्रिक्टली सांगिल्लें की तेजो मोबायल टीव्ही स्क्रीन टायम 0 करपाक जाय, कारण ही बेबी खूबच मोबायल टीव्हीचेर आशिल्ले. आतां हांव हे सेम एडवायस बरेचशे पेरंट्साक सांगता, पण बरेचशे पेरंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो. ते म्हणटात ना भुरगे रडटले, भुरगे खायना, भुरगे हें करना. कितें आसता वर्सा वी कॅनॉट हॅव द केक एंड ईट इट टू नो. सो आतां ह्या मम्माचो एक्सपिरियन्स आमी आयकतली. मम्मा तुमकां दिसची ना तिजो आवाज तुमकां येतलो. तुका हांव विचारता तें सांग. जेन्ना हांवें बंद कर म्हणलें त्या टायमार तुमी कितलो दीस तुका लागले तो मोबायल बंद करपाक? स्टार्टिंग डॉक्टर 2 दीस सारखे त्रास जाले, म्हणजे ते सोदपाक लागले. एडिक्ट जाता पळय तशें आहले ते सारखे फोनाक. मागीर ते कमी जाले तेचे आणि 2 तितले दीस. आतां घरान कितले लोक तुमी? घरान आमी 8 जण आहा. 8 जण सगळ्यांनी मिळून ताका ना म्हणजे ना ना केलें? ते हय सारखे. कोणी आसनी गो, रडटा गो, दी गो, ना. आजी आजोबा आसा हय. तेंकाय तुमी सांगिल्लें की अशें करता, तेणी ऐकले, सगळ्यांनी सपोर्ट केलो व्हेरी गुड. आणि आम्ही सारको तेचो स्क्रीन 4 दीस आमकां सारखे पयली हे जाले. किती मागीर त्रास तेणे केले, किती बिहेवियर तेणे दाखयले जेन्ना तुम्ही बंद केलो मोबायल? बंद केलो न्हय तेन्ना पयली सोदताले, मागीर लोळपाक बी लागले अशें फोन सगळी आपटोवपाक लागले. हय चड हे करपाक लागले सारखे मागीर? राग. मागीर 3-4 दीस कंटिन्यू अशें करताले मी उगी बसताले? हय हय कंटिन्यू मातशें करताले आणि मागीर ओगी जाताले. मागीर तेका divert आमी जाताले. डायवर्ट जाताले. मागीर तेका आमी ते गेम्स बी ऑर्डर केले ऑनलायन बी, म्हणजे तेका ब्लॉग्स बी ते बिल्डिंग करपाचे बी ते सगळे हाडून दिले. आता ते तेतून बिझी करपाक लागले. ओके. खावपाचे कारण खाताना सुद्धा ते मोबाईल घेऊन बसताले? तेतूनच स्टार्ट झाले तेचे. ओके. सगळ्यात व्हडली मिस्टेक तुम्ही लोक करतात ती खायना न्हू तेका डिस्ट्रॅक्ट करूया ती करची न्हू. मागीर सांग. आता कितले 10 दीस जाले न्हू? हय 10 दीस जाले. ह्या 10 दिसान आता 12 दीस जाले. चड फरक हा इतले आमी आता रिलॅक्स जाले सारखी. लिटरली ज्या दिसान फर्स्ट टाइम पळयले न्हू ती आवय आनी पप्पा हांगा भितर आशिल्ली, वताना ती लिटरली दोळ्यांतल्यान दुकां आशिल्ली की आमकां न्हिदपाक सुद्धा सारकें मेळना, कारण तो रडत आसता. 3-4 बी जाताली. 3-4 बी जाते रातीची. AM शी सेइंग AM. ओके. आणि आता सुद्धा ती उलयता त्याच्या दोळ्यान दुकां आसात. बट यू नो ही दुखाची न्हू, ही सुखाची दुकां आसा. ओके ओके. बट आता कितल्याक न्हिदता सांग? आता ते 12, 11:30, 12, 12:30 न्हिदता. कितल्याक? सकाळी 9 उठता. पयली 12 बी उठताली. लेट उठताली 12, 12:30 तुझी सायकल सुद्धा बसली सारखी. हय, हय. उठप खावप स्लोली फरक आसा. ओनली स्टॉपिंग मोबाईल. सो पेरंट्स पळय आता 80% म्हणून त्यांच्याच घरातलेच आता सगळी आता 3 मेंबर्स आसात ते घरातले, त्यांनी तिन्ही उलयतात तुमच्याकडे. ओके. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पेरंट्स तुम्ही स्टार्ट करताना मोबाईल एक स्टार्ट करता की असनी खातेले ते असनी रडपाचे बंद करून. ओके. पण ते तुमकां खंयच्या तरी खड्ड्यान धुकलता तो मोबाईल आणि मागीर त्या खड्ड्यांतल्यान भायर येवपाक तुम्ही हांगा थंय वचत रावतली. एक सिंपल एडवायस, मोबाईल सुरू करू नाका. सुरू केलो जाल्यार प्लीज जो दोतोर सगळे दोतोर तुमकां सांगतले बंदूच करात. ओके. पण एकदा बंद करा म्हणल्यार तुम्ही बंद करपाक जाय. आणि तो आता ह्या मम्मान जशें सांगले सगळी घरातल्या लोकांनी तांकां हेल्प केली आणि आय रियली अप्रिशिएट तुमच्या घरातल्या लोकांक, कारण इट इज नॉट इझी. स्पेशली ग्रँड पेरंट्स ती भुरगीं प्यां करून सुरू केली न्हू, ग्रँड पेरंट्स मागीर दी गो कित्याक रडटा गो. सो हो स्पेशल व्हिडिओ तुझ्या ग्रँड पेरंट्साक सुद्धा त्याच्या ग्रँड पेरंट्साक हांव तुमकां स्पेशली थँक्यू म्हणटा की तुम्ही हेल्प केली. आणि असोच घरातले सगळे जे दुसऱ्या घरातले कोणीय ग्रँड पेरंट त्यांनी हेल्प करप. नॉट ओनली इन मोबाईल, हे सेम जंक फूड, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट्स, बिकॉज हे सुद्धा खूप चलतात, ते सुद्धा बंद करपाक जाय. आणि ग्रँड पेरंट्स, अंकल आंटी जे कोण सगळ्यांनी हेल्प करपाक जाय. थँक्यू तुझा एक्सपिरियन्स सांगला. दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पेरंट्स.